नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांचे प्रतिनिधी पंचायती NGO न्ही गोवा फाउंडेशनान कोर्टात चित्र उबें केलां ते सारकें न्ही 40 पंचायती लीज केशींत चल्ल्यो सुप्रीम कोर्टांत। फोंडे कोविड हॉस्पिटला वयल्यान वाद मोगो म्हणटा हॉस्पिटलाक हरकत ना क्रिटिकल केशी आयल्यार खंय व्हरतले पेशंटांक फोर्सान डिस्चार्ज दिल्यार वगी रावचे ना मोगोची शिटकावणी। मडगांव अर्बनाचे फुडें कितें जाता तें जाता सद्या डिपॉझिटरांक 25 ते 30 हजार तरी काडूंक दियात आमदाराक घेवन डिपॉझिटर पावले बँकेच्या बोर्डा कडेन 10 दिसांचो प्रास। सरकाराक ना विरोधी पक्ष बीजेपी काँग्रेसीत फरक उरिल्लो ना काँग्रेस बीजेपी फॉर सेल आम आदमी पार्टीचे पणजे काँग्रेस भवना मुखार धरणे। आनी मोगो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या आमदाराच्या अपात्रताय अर्जा विशीं सुप्रीम कोर्टांतली फाल्यांची सुनावणी धुकलपाचे फुटीर आनी सभापतीचे यत्न फाल्यां VCचेर सुनावणी। मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांचे खरे प्रतिनिधी पंचायती लोकांचे परिस्थितीची जाणीव आसा ती पंचायतींकूच NGO आनी गोवा फाउंडेशनाक न्ही गोवा फाउंडेशनान कोर्टा मुखार चित्र उबें केलां तें सारकें न्ही म्हूण मायनिंग बेल्टांतल्यो 40 पंचायती सुप्रीम कोर्टांत चल्ल्यो। मायनिंग लीज केशींत हस्तक्षेप मागपाचो थाराव पंचायतींनी घेतला केस 18 ऑगस्टाक येता। गोंयच्या मायनिंग कंपन्यांची लीज केस 18 ऑगस्टाक सुप्रीम कोर्टा मुखार निर्णायक सुनावणी घेतात तशी गोंयच्या मायनिंग बेल्टांनी हालचाली सुरू जाल्यात। आता मायनिंगा खातीर पंचायतींची सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेपाक वचपाची तयारी। मायनिंग बेल्टांतली खरी परिस्थिती आमकां खबर आसा। गांवच्या लोकांचे खरे प्रतिनिधी आमी म्हूण गोंयच्यो 40 पंचायती मायनिंग लीज केशींत हस्तक्षेपाक सुप्रीम कोर्टात चल्ल्यो। मायनिंग बेल्टांतल्या पंचायतींनी खासा बसका घेवन सुप्रीम कोर्टात मायनिंग लीज केशींत हस्तक्षेप मागपाचो थाराव घेतला। मायनिंग बंदीक लागून आदींच जर्जर जाल्ले मायनिंग बेल्टांतले लोक कोविड-19 महामारीक लागून आनी जाम जाल्यात। हे परिस्थितींतल्यान भायर सरतले जाल्यार मायनिंग बेगीन सुरू करपाचो एकूच उपाय सरकारूय तेच मताचो। कांयशे लोक आतां मायनी बंद करपाक सोदता थोडे कोर्टांनी बी गेले तेन्ना हांव मागतां तुमच्या माध्यमांतून की कोर्टान चला मायनी तुम्ही बंद करपाक लागून कोर्टान गेल्यात जाल्यार त्या मायनिंगाच्या लोकांक लागून तुम्ही कितें केल्यात आयज 2012 ते 20 पर्यंत खंय तरी तुम्ही त्या लोकांक सर्वाय करपाचे प्रयत्न केले तेन्ना हे पळया। आनी हांव दुसरें म्हाजें म्हणणें कितें की जे कितें मायनिंगचे जे संबंध आसा ते चडशे आमचे पंचायत लेवलार आमी सॉल्व करता आनी गांवचे रिप्रेझेंटेशन करता पंचायत तेन्ना कितेंच घडच्या पयलीं कितें जावच्या पयलीं मायनिंगेचो विचार हो बंद करच्या पयलीं तेंच्यांनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें पंचायती आनी सांगपाक जाय आसलें अशें अशें आसा आनी तेज्या हितून दुसरो खंयचो तरी मार्ग काडून इनकम सोर्सीस स्टार्ट जावपाक जाय आसलो। आयज कितें आसा सगळें बंद केल्या सगळे घरां आपले आपले आसा त्रास काडटा आमी कोण तरी वयता कोर्टान बंद करता तेंकां हांव म्हाजी तुमच्या माध्यमांतून रिक्वेस्ट आसा 2012 ते 2020 पर्यंत आमी त्रास भरपूर सहन केले आता तरी आमचे खंय तरी पॉझिटिव्ह विचार करा आनी मायनी स्टार्ट करपाचे प्रयत्न करा। पंचायतींची बाजू ऐकल्या शिवाय खंयच्याच NGO वा एक्टिविस्टांचे याचिकांक थारो दिवचो न्ही। मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांचे प्रश्न म्हूण सांगून हे NGO कोर्टांत वतात। लोकांक विचारी नासतना भायले भायर कारबार अशा केशींनी कितें निर्णय घेवचे आदी पंचायतींची बाजू आयकूंक जाय म्हूण पंचायतींनी कोर्टाक बरयला। गोंयचे मायनिंग लिजांचो इशू तडीक लावंक मायनिंग परत सुरू जावंक जाय म्हूण कांय मायनिंग कंपन्यो सुप्रीम कोर्टांत गेल्यात। NGO गोवा फाउंडेशन ते केशींत मेतेर जावंक सोदता। कोर्ट जो कितें निर्णय घेतलो ताचो ह्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांचे जिणेर हक्कांचेर गरजोंचेर परिणाम जातलो। ते खातीर खरी परिस्थिती लोकां मुखार येवंकूच जाय म्हूण पंचायतींनी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारा मुखार तांची केस व्हरपाचें थारायला। याचिके खातीर आदोगाद नेमपाचोय थाराव जाला। कोविड मॅनेजमेंटाक म्हूण केंद्रान 22 राज्यांक मेळून 890 कोटींचो दुसरो हप्तो दिलो। गोंयच्या वाट्याक 6 कोटी। गोंयांत कोरोना दुयेंतीचें प्रमाण खूपच वाडलां।
म्हापशा नुस्त्या मार्केट नवो हॉटस्पॉट, 18 नुस्तेकारांक कोरोना, IPHB 3 दुयेंती, वास्को जुवारी नगरांतल्यो केशी आटाप येता म्हणसर 70 फोंड्यां, मडगांव, म्हापशां केशींची चट्टी. कोविड मॅनेजमेंटाक म्हूण केंद्र सरकारान 22 राज्यांक मेळून 890 कोटींचो दुसरो हप्तो दिला. गोंयच्या वाट्याक 100 कोटी रुपया आयल्यात. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी नेटान वाडूंक लागिल्ल्यान कोविड केअर सेंटरां हॉस्पिटल जाग्यार घालता म्हणसर सरकाराक नाका पुरो. तातले तातूंत होम आयसोलेशनाचो पर्याय आशिल्ल्यान थाकाय. वास्को जुवारी नगरांतल्यो केशी कंट्रोलांत येतात. मात दुसरे वटेन म्हापशा, 70 फोंड्यां, मडगांवां केशींनी नेट धरला. म्हापशा नुस्त्या मार्केटांत 18 नुस्तेकार कोरोना पॉझिटिव्ह. म्हापशा एक्टिव्ह केशी 100 वयर पावल्यो. दाबे 70 एकदम 23 केशी. तो वाठार सील केला. 70 118 पॉझिटिव्ह केशी. फोंड्या एक्टिव्ह केशी 172 जाल्यो. मडगांवां कोरोनाचे केशी आटापा येवपाचें नांव घेना. थंय 229 पॉझिटिव्ह केशी जाल्यो. मांगरा वेलो कंटेनमेंट झोन काडून 3 कडेन मायक्रो कंटेनमेंट झोन केला. कंटेनमेंट झोना भायल्या लोकांक हेल्थ सर्टिफिकेट दिवंक सुरवात केल्या. सर्टिफिकेट घेवन लोक कामार वचूंक लागलो. सबका थैंक्स. हमारे इसमें मैं मंगूर में रहती हूँ. मेरा नाम रेशमा खान है और यहाँ पे जो है सुबह में कंटेनमेंट जोन काढ़ा गया है मंगूर का. इसके लिए हम सब खुश में हैं, हैप्पी हैं यहाँ पर. और ये लोगों ने हमारी हेल्प की है कि जो जॉब पे जाते हैं बाहर उनके लिए सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट और चेकिंग अरेंज किया हुआ है. यहाँ पे चेकिंग हो रही है, उनके लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो जॉब पे जाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए. आज आमचे लोक सकाळी कामाक वयताले, सांजे रांदून दिताले, तांकां 70 दीस गव्हर्मेंटान त्रास केला. पूण गव्हर्मेंटान फुडें आनी स्लम एरिया जायत्या थंय असले त्रास करना म्हणून हांव तेंचे कडेन मागता. अशे परिस्थिती लोकांचे हिंगा केला. दुसरे स्लम एरियान अशें करपाक दिना काय तुमी कोण आसा ते गव्हर्मेंट जावं थिंगाचे लोक स्लम एरियाचे करपाक दिना काय. ते 3 तरेन मायक्रो कंटेनमेंट केल्ले आसा आनी गेट ओपन केल्लेली आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक दिसता आमचे फाटल्यान सगळे जेन मंगूर रहिवासी आसा तांकां हांगा एक गव्हर्मेंट थ्रू मेडिकल आमी सर्टिफिकेट दिता. परत एक टेस्ट करता तांकां आनी तांकां सर्टिफिकेट दिता. आमचे गरीब लोकांक जे जोडून खातले लेबर क्लास तांकां खूब बरें जालें. People who are not in the micro containment zone today, they can go out for work. कामाक गेल्यावूय लोक खूब जाण गेले. It is a big relief to the people. We are thankful to the government. We are thankful to the collector for taking this important decision. आणि तुमचो लॅब असिस्टंट थंय वाडयात की आयज थंय हिंगा जाता तितले चॅक केले आनी लॅबांत असिस्टंट ना जाल्यार म्हाका दिसता थंय आनी प्रॉब्लेम जातली. जाता तितले बेगीन चॅकअप करून तुमी काबार करात. खारेवाड्या वेलो कंटेनमेंट झोन काडपाचेर निर्णय जावपाचो आसा. आयज मिटींग दवरलेले कलेक्टरा कडेन आमचे MLA आनी आमकां वाड्या वयले 4-5 जाणां कलेक्टरा कडेन उलोवपाक आपयलें की मंगुरान आयज जेणी ओपन केला, सड्यार ओपन केला, बायण ओपन केला, तशेंच आमचे कोत्तूम. सो कलेक्टरान आयज आमकां हें दिलां की कलेक्टर म्हणटा आपूण एज पर रिपोर्ट तेंगेलो सगलो रिपोर्ट मडगांव धाडटलो आनी मडगांवसान येयले म्हणसकच फाल्यां कितें तें कोत्तूम. आयज मंगूर ओपन जालें. सो वी हॅव आस्क्ड रिक्वेस्टेड टू ओपन डावन द बीच कारेवाडा. सो आतां रिपोर्ट धाडटा बिकॉज नो न्यू केसीस काय ना आतां सद्या. सो आमी ताका मागला विदीन 24 hours टू ओपन. मडगांव पालिकेत 5 जाणांक कोरोना बादला. बिल्डिंग सॅनिटायज केल्या पूण स्टाफ सोमारा ऑफिसात गेलो ना. तुम्ही कितें आसा आनी चॅरपर्सनान सांगलें. चॅरपर्सन सांगला पब्लिकाक भितर घेवप न्ही, स्टाफ भितर वचपाचें अशें बंद दवरूंक जायना म्हणून चॅरपर्सन सांगता. सो हांवें सुद्दां स्टाफाक सांगलां तुमी भितर वचा. पूण तेंच्यांनी ते म्हणटा आपले फॅमिली आहा, आपल्याले कितें रिस्पॉन्स कोण गॅरंटी घेतलो काय म्हणून. कोण ना आमी भायर जाली मागीर कित्याक लागून वचना तुमी? कित्याक लागून कित्याक लागून येयला कोणाक कित्याक आमकां कांय खबर ना न्ही म्हणून तूं वचना भितर लोक कोण ना म्हणून? हांव कोण काय घेवना भितर स्टाफ कोणू ना. नाव एकटें कित्याक. कोविड मॅनेजमेंटाचेर वाळपयचो उपजिल्लोधिकारी आनी 70 सरपंचांची बसका जाली. कोविड सगळ्या स्प्रेड जाल्लो आसा आनी तेजोच एक इनिशिएटीव म्हणून गव्हर्मेंटान एक अवेरनेस व्हॅन सगळ्या तालुक्यान धाडलेली आसा आनी तेजोच एक पार्ट म्हणून 70 तालुक्यान आयज आमी फ्लॅग ऑफ केल्ले आसा. मजगती इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्या 10 जाणांक कोरोना बादला. पणजे महापालिकेंतल्या पिवनाकूय कोरोना जालो. फाटल्या सप्तका सावन तो कामार येवंक ना तरी जतनाय म्हूण ऑफिस सॅनिटायज केला. लोकांनी सामकें म्हत्वाचें काम आसल्यारूच येवचें म्हूण पालिकेचो उलो. फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाक कोविड हॉस्पिटल करूंक विरोध ना.
पूण क्रिटिकल केशी आयल्यार तांचें कितें करतले काय म्हूण मोगोचो प्रस्न। GMCच हाल्ल्या, थंय व्हरून सगळो भार GMCचेर घालतले काय म्हूण मोगोचो प्रस्न। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्या पेशंटांक फोर्सान डिस्चार्ज दिल्यार वगी रावचे ना म्हूण सुदिनाची शिटकावणी। दिलासा हॉस्पिटलांत OPD शिफ्ट करूंक खंय 3 दीस तरी वतले। फोंडेच्या लोकांचे कितें काय म्हूण प्रश्न। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आशिल्ले हे ID हॉस्पिटल कितल्याशाच लोकांक वे प्रसंगाक आदार। सगळ्या क्रिटिकल केसींचो भार GMCचेर घालतले काय म्हूण प्रश्न। फाल्यां जर खंयचो एक भुरगो पडलो जाल्यार इमर्जन्सी खातीर तुमी एक्सपेक्ट करता की आमी ताका शिरोडेच्यान फोंड्याच्यान GMCन व्हरपाचें, ह्या खातीर आमचो विरोध आसा। कोणाकूय एटॅक येता, कोणाकूय कितें प्रॉब्लेम जालो, कोणाकूय स्ट्रोक आयलो, तर ह्यो केसी जेन्ना हांगा येतात आनी GMCन धाडटात, पण हांगा प्रायमरी हेल्थ मेळटा कॅर तांकां, तेही जर तुमी बंद केले जाल्यार हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हो आमचो दुसरो प्रश्न। तिसरो प्रश्न, ज्यो हांगा कॅटरेक्ट ऑपरेशनां जातात, ज्यो हांगा डायलिसीस जातात, तेही बंद केले म्हणजे ह्याही पेशंटांनी गोर गरिबा थंय जे खाणेपार लोक आसात, जे उसगांव तिस्कार आसात, हांकांय पॅक करून तुमी सगळ्यांक GMCन धाडटले। एंड इफ द पोंडा हॉस्पिटल वीच इज द ओनली हॉस्पिटल फॉर मोर देन 3 to 4 lakh people, if this is also closed, then what medical facilities are government assuring for the people of Ponda, Markai, Prior and Shiroda? म्हणजे to save one life, you are destroying so many lives. We want to save all life, so let government tell us, and please don't make it political. This is not any political angle दिवपाची गरज ना हांगा। दिलासा हॉस्पिटल मोगोन सुचयला। 4 म्हयने सरकारान कितें केलें काय म्हूण प्रश्न। तेन्ना थंय पेशंटांक भायर काडपाक लागिल्ले। हाऊ कॅन यू डू दिस? 2 दिसां पयलीं बाळान जाल्ल्या बायलेक ते भायर काडटा, 2 दिसां पयलीं ऑपरेशन केल्ले पेशंटां भायर काडटा आनी बरोवन घेता, कितें बरोवन घेता, आमी विलिंगली भायर सरता म्हणून। तुमी जर असलें कितें करपाक लागले, आमी येवन न्हिदतले फाल्यां आनी आमी न्हिदून थंय ठाण मारून बसतले। सो करता तें सारकें करा, आमकांय जाय जाल्यार आमकां विचारा। हांवें स्वता दिलासा हॉस्पिटल सजेस्ट केलां, कोणी दुसऱ्यान करूना किंवा भारतीय जनता पक्षाचेय कोण थंय येवना। आतां हे सगळे गोश्टी जाणून आमकां सांगता की गॅस पायपलायन इज ओन्ली अवेलेबल एट दीस। तुमी 4 म्हयने कितें केलें? कोरोना सेंटराक फोंड्या मालान खूब सुवाती दिल्यो। कुडचड्या वेल्या आमदारान कुडचड्यार विरोध केलो। उपमुख्यमंत्री बाबूनी खंय केप्यां तेंच केलें। कितले हॉस्पिटल तुमचे कडेन आसा? कुडचड्यार तुमचे कडेन हॉस्पिटल आसा, नॉर्थ सायडीन तुमचे कडेन आसा, कित्याक घालना गॅस पायपलायन? आमदार जो आसा निलेश काब्रा ताणें कुडचड्यार नाका म्हणून सांगलें। उद द डेप्युटी CM बाबू कवळेकरान सादें कोवीड सेंटर नाका म्हणून सांगलें खंय केप्यां। हांव आजून तांकां सांगता, एक प्रायवेट हॉस्पिटल डिक्लेअर करा, हेल्प करा तांकां। 100 कोटीचें प्रायवेट हॉस्पिटल दिया तांकां 1 कोटी आनी मागीर रिकवर करा तांचे कडल्यान। फोंडेचो आमदार रवी म्हणटा कितें करता तें लोकांक विचारून करात। कारण म्हाका आयज जे कांयच पळोवंक नाशिल्लें, आतां म्हाका प्रेसा वयल्यान न्यूजा वयल्यान कळ्ळें की अशें हांगासर घडलां। तेन्ना आमी हें करता की हांगासरले जे लोक हें आसा आमकां खंयच हें करपाचें ना, तर आमी हें आमकां विश्वासान घेवचें, लोकां आमचे विश्वासान घेवचे, फोंडेचे लोकां विश्वासान घेवचे आनी हेजे फुडें तुमी ते स्टेप घेवचे। उत्तर गोंयांत कोवीड हॉस्पिटल कित्याक ना? फोंड्या कित्याक काय म्हूण फोंडेच्या BJPचो खंय सरकाराक प्रश्न। गॅस पायपलायन बाकीच्यो फॅसिलिटी आसा म्हूण खंय फोंड्या। फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना विचारलें की नॉर्थ गोंयान हें तुमी कित्याक करिना, तेन्ना जी आमकां गजाल सांगली की हे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय गॅस पायपलायन आसा, प्रत्येक पेशंटा कडेन सिलिंडर व्हरप आनी हें कन्विनियंट ना। अशा वेळार ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ओवरनायट जायना। सिलिंडर पायपलायन आसत किंवा अन्य जनरेटर आसत, अन्य ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी ह्यो आज ह्यो सब डिस्ट्रिक्ट फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आशिल्ल्या कारणान सद्या आमकां इमर्जन्सी लेवलचेर हांगा शिफ्ट करचें पडटा अशें तांणी सांगलां। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मोगो आनी काँग्रेसींतल्यान BJPत गेल्ल्या आमदारांच्या अपात्रताय अर्जा विशीं सुप्रीम कोर्टांतली फाल्यांची सुनावणी धुकलपाचे सभापती आनी फुटीरांचे यत्न। कोवीड दुयेंती म्हूण रजांव दिवन क्लाफास धुकलूंक सोदता, ताचे सुवातेर बाबाशनाचें नांव आयिल्ल्यान आनीक कोफू जावं। सभापती जोड एफिडेविटाच्या नांवान प्रात सोदता। मोगो काँग्रेसीचे अपात्रता अर्ज सभापतीक बेगीन निकालांक काडूंक लावचे म्हूण ह्यो याचिका। फाल्यां VCचेर सुनावणी। मोगोच्या बाबू आणि पावसकर जाल्यार काँग्रेसीची ताच्या BJPन गेल्ल्या 10 आमदारां आड अपात्रताय अर्जाचेर सभापतीन 3 म्हयन्यां भितर निकाल दिवचो म्हूण मोगो आनी काँग्रेस सुप्रीम कोर्टान गेल्ले। ह्या दोनूय याचिकांचेर सुप्रीम कोर्टान व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं फाल्यां
मंगळारा बरोबर जावपा आशिल्ली सुनावणी फुडें धुकलची म्हूण सभापती आनी एक आमदार यत्न करता. केशी विशीं आनीक म्हायती जाय, डॉक्युमेंट रिकॉर्डाचेर हाडपाचे आसात अशें सभापतीचें सुप्रीम कोर्टाक पत्र. ते खातीर अतिरिक्त एफिडेविट फायल करपाचें आसा. केशी वेली सुनावणी 2 आठवड्यांनी फुडें धुकलची म्हूण मागणी. केशींतलो प्रतिवादी नंबर 8च्या वतीन आदवोगादान कोर्टाक पत्र केला. खरें पत्र आमदार क्लिओफासाच्या वतीन केल्ले, मात 8 नंबराचो प्रतिवादी नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा आशिल्ल्यान कोफुसांव जाला. आमदार प्रतिवादी नंबर 8 क्लाफास म्हणटा, आमदार कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्यान इस्पितळान आमदार इस्पितळांतल्यान डिस्चार्ज जावचो आसा. ते खातीर सुनावणी 4 आठवड्यांनी फुडें धुकलची. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमदार क्लाफास 8 ऑगस्टाक बरो जावन जीएमसींतल्यान घरा गेल्लो. त्याच दिसा आदवोगादान कोर्टाक हें पत्र केलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. Here's something for all you brave ones out there. The Ajio Big Bold Sale. Get 50 to 90% off on over 2,000 brands and over 300,000 styles. Starts August 6th. Shop now on Ajio.com. कोरोनाच्यो एंटीजेन टेस्टी करूंक हरकत ना, पूण तितलें प्रमाण राखूंक जाय म्हणून महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. महाराष्ट्रांत कोविड दुयेंती चडच वाडटात. मरणाचो आंकडोय दामायज म्हूण फडणवीस सांगता. सिंधुदुर्गांत कोविड लॅबाच्या उक्तावणाक तो आयिल्लो. वतना मुख्यमंत्री सावंताक मेळून गेलो. संक्रमणाचा गुणांक आहे तो अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढतोय आणि त्यासोबत देशभरामध्ये जे मृत्यू होत आहेत त्यापैकी 42% मृत्यू हे जवळजवळ महाराष्ट्रातले आहेत. त्यामुळे आत्ता तरी सिच्युएशन जी आहे ही अजून फार सिरियस आहे. त्याच्यामध्ये अधिक टेस्टिंग वाढवणं आणि मोठ्या प्रमाणात आयसोलेशनच्या व्यवस्था उभ्या करणं हे करण्याची गरज आहे. मला असं वाटतं की आमचाही सातत्याने तो प्रयत्न आहे. आम्ही सरकारला सातत्याने ते सांगतो आहे आणि आत्ताची जी सिच्युएशन आहे ही सिच्युएशन मला असं वाटतं अजूनही गंभीर आहे. अँटीजेन टेस्ट बाबतीत आपलं मत काय? नाही, मी असं आहे की अँटीजेन टेस्ट ज्या आहेत याही आवश्यक आहेत. फक्त PTPCR आणि अँटीजेनचा जो रेशिओ आहे तो शक्यतोवर 1:1 राहिला तर अधिक चांगला, 1:1.5 राहिला तरी चांगला, पण तो 1:2 झाला तर त्यातनं एक फॉल्स निगेटिव्हिटी देखील तयार होते. कारण जे काही साधारणपणे असं लक्षात आलं आहे की अँटीजेन टेस्टमध्ये आता मुंबईच्या 2 लॅब्सनी त्याच्यावर टेस्टिंग केलं तर जवळजवळ 65% फेलियर त्याच्यामध्ये निघालं. आणि म्हणून अँटीजेन टेस्ट केल्या पाहिजेत, फक्त त्याचा रेशो नीट मेंटेन झाला. आपले देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री हे मालवण आयिल्ले, हांगासल्यान एअरपोर्टार वतले. एज अ कर्टसी कॉल म्हणून हांवें तांकां शकता बंगल्यार आपयलें. म्हाका मेळपा खातीरच ते आयिल्ले आनी कांयच नाशिल्लें. मडगांव अर्बनाचे फुडें कितें जाता तें जाता. सद्या डिपॉझिटरांक 25 ते 30 हजार तरी काडूंक दिवचे म्हूण कुडतरेच्या आमदाराक घेवन डिपॉझिटर बँकेच्या बोर्डा कडेन पावले. आमदार डिपॉझिटरांची बसका जाली. बँकेक 10 दिसांचो प्रास दिला. बँकेचें लिक्विडेशन, मर्जर वा जें कितें करपाचें तें खंय मॅनेजमेंटान उपरांत थारावचें, ना जाल्यार बँकेचेर कारवायेची तयारी. बँकेचो मॅनेजमेंट सांगता RBI बरोबर खंय वाटाघाटी चल्ल्यात. सो तेजे मागीर आमी RBIकूय लेटर केलें की तुमी समज दिसता जाल्यार जाता तितले बेगीन ही बँक खंयच्याय बरे बँके कडेन तुमी मर्ज करा म्हणून. सो आमी कॉरस्पॉन्डन्स तेंचे कडेन करत आशिल्ले. आनी दोनूच आतां उपाय आशिल्ले ते मर्जर आनी लिक्विडेशन.
लिक्विडेशन आमी कर म्हणून सांगना, डायरेक्ट RBIच लिक्विडेट करता. आतां लास्ट आमकां तेणी ऑगस्ट पर्यंत सांगिल्लें, 2 ऑगस्टाक तेंगेलो टायम आशिल्लो तो. तेजे नंतर आतां हे नवें हे आयले गव्हर्मेंटाचें, सो आमी RBI परत बरयलें पयलीं. तेन्ना सुद्दां आमी तांकां सांगलें तुमी कितेंय डिसिजन घेता तें जाता तितलें इन द इंट्रेस्ट ऑफ डेपोजिटर कितें जाता तितलें बेगीन घ्या म्हणून. डिपॉझिटरांनी बँक मॅनेजमेंटाक 10 दिसांचो प्राझ दिला की तुम्ही RBI म्हणटा लोकांक पयशे दिना काय. ओके फायन, म्हणजे सगळ्या लोकांक UPBP गोड घेवन मरताय ते भाशेन मरपाचें. म्हणजे लोकांगे पयशे ब्लॉक कोन्न तुमगे पार्क तुमी लिपयताय. लोकांगे पयशे लोकांक आमकां जाय. आमी तुमकां सांगलो ना की तुमी मजेर कोण नाकाय म्हणून. आमी तुका इतलें सांगिलां की आमकां ऑगस्ट टू डिसेंबर आमकां पयशे जाय, आनी जाय म्हणल्यार जाय. ना जाल्यार आमी लोक मुखार सरतले आनी तुमचे सगळे डायरेक्टरांचे FIR घालून तुमगे प्रॉपर्टी कितले अटॅक पडले ते आमकां करतले, आनी तें करपाक आमकां मातशें फोर्स करूं नाका. They would give 25,000 in 30,000 in 6 months. At least that amount, some amount of relief to be given to the depositor. हे आम करपाचें पयलें. Second part about liquidation and all that. Go ahead with all whatever they want to do. That's the decision taken. So we have given them 10 days. So after 10 days we'll meet them again. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. हे सप्तकभर तरी गोंयांत पावस असोच उरपाचो, उटंगार वाडूं येता म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. बंगालच्या उपसागरांत आनी अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान खंय पावस असोच उरतलो. हे 2-3 दीस वराक 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारें मारूं येता. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. पगार पडना जाल्यार काम बंद करपाची मडगांव पालिकेच्या सफाई कामगारांची शिटकावणी. दुसरे वटेन कोरोनाच्या अरिश्टांत पोटा पाण्याक काम सोदूंक कामगार हळू गोंयांत परत येवंक लागल्यात. मात कोविडाच्या अरिश्टांत कुली बेकार. प्रभाकर गांवकाराक गोंयचे BJP ST मोर्चाचो अध्यक्ष नेमला. कोरोनाच्या अनलॉकांत गोंयभरच्यो एक खबरो. मडगांव पालिकेच्या सफाई कामगारांक पगार पडिल्लो ना. आमकां पगार जर दिना न्हू जाल्यार विदावट इन्फॉर्मेशन आमी काम बंद करतले. ते कितें एक्शन घेव आमकां कांय ना. कित्याक जाण तूं आमकांय कळूंक जाय, तांकां दूख बसता तशी आमकांय दूख बसतलें न्हू. आमचे गरीब बावडे घाण काडटा तांकां कितें करतले तुमी सांग. घाण काडटा मरे तांकां तुमी एक्चुअली तांकां तुमी पगार घालात. बाकीच्यांनी आमकां पडून गेलें ना. हांव घालता म्हूण सांगलें. हेच्या पयलीं कपड्या पयशे आनी हें दिले सगळे आमचे कडेन आहा. खंय या पयशे खंय या कांय दिना. कितें हें चल्लां कितें म्हाका कांय खबर ना. कोविडाक लागून श्रमिक ट्रेनींनी गांवाक गेल्ले कामगार आता उपाय ना जावन परत काम सोदूंक गोंयांत येवंक लागल्यात. यहाँ काम करते थे वापस काम से छुट्टी पर गए. जाते हुए कैसे गए थे आप? जाते हुए जैसे चेकअप करा के गए थे. नहीं वो श्रमिक ट्रेन था. हाँ स्पेशल ट्रेन से गए थे. कोविडाच्या महामारीत माल येरादारी मर्यादित जाल्ल्यान कुलींचेर बेकारी. काय ना साहेब बसला वयता काय ना कितें करतलो आतां. हे ना जाल्यार आमकां पडना न्हू. तेका लागून आमी चिंतपाक पडटा. सगळीं भुरगीं आसा सगळीं आसा कितें करतलो. घरा कडेन बसून 4 महिने जाले आनी कांय करना. आतां येयली आमी पळयता काय ना. रेल्वे काम आहा तुमकां? रेल्वे काम ना काय ना सर. नुस्ती काय ना तर कोरोना जाला पळय तेन्नासून लोक बी ना काय ना हिंगा. लोक सामान येवपाक दिता हिंगा लोक आतां. ताका लागून आतां रेल्वे केन्ना चालू जाता तेन्ना पळय आमगेलें कितें काम आसल्यार. तुमी आतां कितें करता? आमी कितें ते बारीक कितें मेळटा 50-60 रुपयाचे ते व्हरता. ना जाल्यार ना ते बी पॅसेंजर दिना आमकां. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries, we bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions, no internet required, all in just one USB drive for just ₹2,500 to ₹4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.